लोकसभेत तिसरे फावट एनडीए जैतिवंत थारले। हाचे श्रेय लोकांक वता। 2024 हांव देशाच्या खाची कोनशांनी गेलो। आयज एनडीएक मेळिल्लो हो तिसरो आशीर्वाद आसा। ते खातीर हांव म्हज्या देशवासियां मुखार नतमस्तक आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले। लोकसभेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयताले। दिल्लीत कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केले। नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें हो राजिनामो स्विकारलो। तशेंच मंत्रिमंडळ बरखास्त करपाची शिफारस केली। मंत्रिमंडळाची निमणी बसका सकाळी 11:30 वरांचेर जाली। नरेंद्र मोदी हांची तिसऱ्या फावट 8 जुनाक शपथविधी जावपाची आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या उपरांत आतां कोणाचें सरकार स्थापन जातले हाचे कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां। एनडीए आनी इंडी आघाडे कडल्यान सरकार स्थापन करपा खातीर जोरदार यत्न सुरू आसात। मोदी सरकाराची 8 जुनाक शपथविधी जावपाची म्हायती मुखार आयल्या। उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ल्या खातीर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी आमदारांनी भाऊंक परबी दिली। जनतेन दिल्लो कौल आमकां मान्य आसा म्हणून प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। मात दक्षिण गोंयांत मातशे फाटीं उरले आनी ताचें कारण म्हटल्यार दक्षिण गोंयांत धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपा खातीर धर्माच्या आदाराचेर मतदान जाल्ल्याचें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हटलें। अब की बार 400 पार म्हणपी भाजपाचो लोकसभा वेंचणुकेत अपेक्षा भंग जालो। 400 सोडात 300 मेरेन पावता म्हणसर भाजपाची नाकी नव जाली। भाजपाक स्पश्ट बहुमत मेळूंक ना। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागल्या उपरांत भाजपाचे अब की बार 400 पारचे स्वप्न भंग जाले। मोदींक सत्ता स्थापन करपा खातीर आतां मित्र पक्षांची गरज पडटली। सत्ता स्थापनेविशीं चर्चा करपा खातीर इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या घरा ही बसका इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रीत केल्ले। दुसरे वटेन एनडीएच्या आयज बसका आफयल्ली, ताका लागून सरकार कोणाचें येतले, सत्ता परिवर्तन जातले काय नेतृत्व बदल जातलो ह्या विशींची उत्सुकताय वाडिल्ली। महाराष्ट्रात लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाची कामगिरी बरी जावंक ना हाची जापसालदारकी हांव स्विकारतां।
भाजप श्रेष्ठींनी म्हाका सरकाराच्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे म्हणटकीच हांव कार्यकर्तो म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षा वतीन काम करपाक शकतलो अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें म्हटलें। लोकसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हांणी अशी प्रतिक्रिया उक्तायली। कार्यकर्त्यांची तळमळ आणि मतदारांनी दाखयल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर मये मतदारसंघात भाजपाक विक्रमी मतांची आघाडी मेळ्ळी अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान म्हटलें। बुधवारा मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिवचले पत्रकार परिशद घेतली। आमदारान ह्या येसाचें श्रेय कार्यकर्ते आनी मतदारांक दिलें। ह्या फावट मये मतदारसंघात सगळे विरोधक एकठांय आयिल्ले तरी लेगीत मतदारांनी विरोधकांचेर विश्वास दवरूंक ना अशें आमदारान म्हटलें। पर्यावरण दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें एक पेड़ मां के नाम हो कॅम्पेन लॉन्च केलो। ह्या फाटभुंयेर ताणें दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कात पिंपळाचे रोंप लायलें। सगळ्यांनी पर्यावरणाचो सांबाळ करप गरजेचें आसा। बऱ्या फुडारा खातीर आयज सगळ्यांनी झाडां रोवन पर्यावरण राखणेचो सोपूत घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार नरेंद्र मोदीन केलें। कोयराचो योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावपी पंचायतींक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले। तशेंच एसटीपी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वसणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। कोयराचे योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावपी पंचायतींक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले। तशेंच एसटीपी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वसणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। पांच जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात। दर वर्सा प्रमाण आयज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनायलो। पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता। आयज पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यमान सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशा, शिशु विकास हायस्कूल रावणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्यामंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडी सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो हो उपक्रम घडोवन हाडलो।
बेटा ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. दक्षिण गोंयच्या 9 मतदारसंघात काँग्रेसीक बरी मतां मेळ्ळी. उत्तर गोंयांतूय काँग्रेसीचें अस्तित्व कायम आसा. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन 30 परस चड सिटां जिखपाचें लक्ष दवरलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. जाल्यार विजयाच्या कोंतान भाजपा आतां पार्टी विथ डिफरन्स न्हय, जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या खंय. भाजपाच्या लोकांनीच तांकां न्हयकारल्याचें विजय सरदेसाय म्हणटा. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत बरी मतां काडून सायलंट किलर थारिल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक लोकसभा वेंचणुकेत आपली जादू कायम दवरपाक अपयश आयलां. विधानसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत आरजीक लोकसभेत 10% मतांचो आंकडो हुंपपाक जमलो ना. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीन 93,000 परस चड मतां मेळोवन एका मतदारसंघात आमदार वेंचून हाडिल्लो. सगळ्यांकूच अजापाचो धक्को दिल्लो, पूण लोकसभा वेंचणुकेत आरजी कमी पडिल्ल्याचें दिसून येता. लोकसभा वेंचणुकेत आरजीक 64,578 मतां काडपाक यश मेळ्ळें. आरजीचो मुखेली मनोज परवान उत्तर गोंयांत 45,693 मतां काडली, जाल्यार दक्षिण गोंयचो उमेदवार रोबर्ट पेरेराक अल्पसंख्यांक वाठारांत कमी पडिल्ल्याचें दिसून येता. उद्देगीक कंपन्यांचो ETP प्लांट वेवस्थीत काम करिना जाल्यार संबंदीत कंपन्यो सक्तीन बंद करच्यो पडटल्यो अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. कंपनींतलें हळशिकावणें उदक ETP प्लांटांत प्रक्रिया केल्या शिवाय तें उदक STP प्लांटांत सोडपाक दिवचें ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
240 सिटां मेरेन मर्यादीत उरिल्ल्या भाजपाक सत्ते खातीर NDAच्या घटक पक्षांचो आदार घेवचोच पडटलो. दुसऱ्या वटेन गरज पडत तशी हेवटेन तेवटेन उडयो मारपी नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडू भाजपा वांगडा वतले की इंडिया आघाडीचो हात धरतले हे सांगून वचो. लोकांक जाल्यार नितीश कुमाराचेर मात्तूय विश्वास ना. नितीश कुमाराच्या राजकीय इतिहासा वयल्यान प्रेरीत जावन कांय जाणांनी सोशल मिडियाचेर मजेशीर मीम्स लेगीत शेअर केल्यात. लोकसभेचो निकाल लागलो आनी भाजपाच्या 240 सिटांचेर मर्यादीत उरली. भाजपाक आतां आदार उरला तो नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडूचो. नितीश कुमाराचो राजकीय इतिहास जायत्या कारणांक लागून चर्चेचो विशय जावन रावला. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान नव्या शिक्षणीक धोरणाचो परतून विचार करचो. शाळेचो वेळ 7:30 ते 3:30 मेरेन दवरपाक आमचो विरोध आसा. गोंयच्या शाळांनी तरी हें शक्य ना. मध्यान आहाराचो दर्जो लेगीत बरो ना. तशेंच घरा येवन भुरग्यांक ट्युशनांत वचपाची घाय आसता. हाका लागून विद्यार्थ्यांक बरो त्रास जातलो म्हणून पालकांनी नव्या शिक्षणीक धोरणाचो निशेध केला. लोकसभा वेंचणुकेच्या उपरांत आता कोणाचें सरकार स्थापन जातले हाच्या कडेन आता सगळ्यांचेच लक्ष लागून उरता. NDA आनी इंडिया आघाडी कडल्यान सरकार स्थापन करपा खातीर जोरदार यत्न सुरू आसात. मोदी सरकाराची 8 जूनाक शपथविधी जावपाची म्हायती मुखार आयल्या. दोन 2024 निकाल लागलो. मात 2024 निकाल खूब वेगळो आसा. NDAक भोवमत मेळ्ळें आसले तरीकूय एका हातान भाजपाक सत्ता स्थापन करपाक मेळना. 2019 भाजपाची 302 सिटां आयिल्ली. अंदूच्या वर्सा भाजपाक 63 जाग्यांचो फटको बसला. ताका लागून NDAचो आंकडो जरी व्हड असलो आनी भाजप सिंगल लार्जस्ट पार्टी जरी असली तरी भाजपाक पूर्ण भोवमत ना. ताका लागून केंद्रांत सत्ता स्थापने खातीर भाजपाक मित्र पक्षांचेर आधारून रावचें पडटलें. लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागल्या उपरांत भाजपाचे अब की बार 400 पारचे स्वप्न भंग जाले. मोदींक सत्ता स्थापन करपा खातीर आतां मित्र पक्षांची गरज पडटली. अयोध्येत राम मंदिर बांदपाचो मुद्दो लेगीत भाजपान प्रचारांत वापरिल्लो तरी बीन उत्तर प्रदेशात भाजपाक कमी सिटां मेळ्ळी. राम मंदिर आशिल्ल्या अयोध्येत लेगीत भाजपाक व्हड धपको बसला. अयोध्येत राम मंदिर बांदल्या उपरांतची ही पयलीच वेंचणूक आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ खुबशा व्हड नेत्यांनी प्रचाराच्या निमणे मेरेन राम मंदिराचो विशय प्रचारांत उप्राशिल्लो. मात तरीकूय बीन भाजप अयोध्येत जिखपाक पावली ना.
राम मंदिर बंदल्या उपरांत भाजपाची ही पहिली लोकसभा वेंचणूक आसतना भाजपाची अयोध्येंतल्या सगळ्या जाग्यांचेर हार खावची पडली. अयोध्या वांगडाच अयोध्या विभागांतल्या फैजाबाद, बारामती, आंबेडकर नगर, सुलतानापूर आणि अमेठी लोकसभा जागे लेगीत भाजपान गमयले. मतमेजणी उपरांत भाजपाची 240 जाल्यार एनडीएची 293 सिटां आयली. दुसरे कडेन काँग्रेसीक 99 जाल्यार इंडिया आघाडीक 234 सिटां मेळ्ळी. ताका लागून इंडिया आघाडीक लागपी खासदारांचो आंकडो व्हडना. ह्या राजकारणांत इंडिया आघाडींतल्यान फोडाफोडीचें राजकारण जावपाक शकता आनी हे टाळपा खातीर भाजप सावधान जाल्ले आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन राजिनामो दिल्लो आसा. आतां बेगिनांतल्या बेगीन नवें सरकार स्थापन जातलें. कथीत सोरो घोटाळो प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे न्यायालयीन बंदखणीत 19 जून मेरेन वाड केल्या. वैजकीय कारणाक लागून तांचो अंतरीम जामीन वाडोवन दिवचो अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली. आपलें वजन कमी जाल्लेलें आसा आनी कसलो तरी गंभीर दुयेंस आपल्याक आसपाची शक्यताय आसा. ताका लागून वैजकीय चांचण्यो करपा खातीर सप्तकभर अंतरीम जामीन वाडोवन दिवपाची मागणी केजरीवाल हाणें केल्ली. लोकसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हाणें अशी प्रतिक्रिया दिला की आपल्याक ह्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे. महाराष्ट्रात लोकसभा वेंचणूक भाजपाची कामगिरी बरी जावंक ना हाची जापसालदारकी हांव स्विकारता. भाजपा श्रेश्ठींनी म्हाका सरकाराच्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे म्हणटकीच हांव कार्यकर्तो म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या वतीन काम करपाक शकतलो अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हाणें अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर लायिल्ले जायरातांचे व्हडले होर्डिंग्स येरादारी करप्यांक धोकादायक थारूंक शकता. ही बेकायदेशीर होर्डिंग्सां जर कोसळून कसलीय दुर्दैवी घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोणाक धरपाचो तेन्ना संबंदीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालून ती बेगोबेग काडपाचो यत्न करपाची मागणी नीज गोंयकार फौजाचो सुरेश नायक हाणें केल्या. पर्यावरण दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें एक पेड़ माँ के नाम हो कॅम्पेन लॉन्च केलो. ह्या फाटभुंयेर ताणें दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कात पिंपळाचे रोप लायलें. सगळ्यांनी पर्यावरणाचो सांबाळ करप गरजेचें.
बऱ्या फुडारा खातीर आयज सगळ्यांनी झाडां रोवन पर्यावरण राखण्याचो सोपूत घेवया अशें आवाहन ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. पांच जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात. दर वर्सा प्रमाण पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनायलो. पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा. हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता. पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यमान सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशा, शिशु विकास हायस्कूल रावणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्या मंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडे सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो उपक्रम घडोवन हाडलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स.
लोकसभा वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापनेचे यत्न सुरू. मोदींची एनडीएचे नेते म्हणून निवड. 7 जूनाक राष्ट्रपतीकडेन करतले सरकार स्थापनेचो दावो. सगळ्या सरकारी खात्यांक इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती. सरकारी संस्था आणि खात्यांच्या प्रमुखांक 20 ते 30 लाखांमेरेन घेवपाक मेळटली इलेक्ट्रिक गाडी. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत जिखतले 30 वयर सिटां, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव. विजय म्हणटा भाजपा पार्टी विथ डिफरन्स न्ही, जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या. उद्देगीक कंपन्यांचो ईटीपी प्लांट काम करिना जाल्यार संबंधित कंपन्यो सक्तीन करच्यो पडटल्यो बंद. मुख्यमंत्र्याची उद्देगीक कंपन्यांक शिटकावणी. कोयराचो योग्य तरेन विलो लावपी पंचायतीक दितले अतिरिक्त निधी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली माहिती. आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लोकसभा वेंचणुकेत जादू कायम दवरपाक अपयश. विधानसभेचे तुळेंत आजीक लोकसभेत पडली कमी मतां. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लोकसभा वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापनेचे यत्न सुरू जाल्यात. हेच फाटभुंयेर बुधवारा एनडीएची पयली बसका जाली. वरभर जाल्ले हे बसकेत मोदीची एनडीएचे नेते म्हणून निवड जाली. हे बसकेक 16 पक्षांचे 21 नेते उपस्थित आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एनडीएच्या खासदारांची 7 जूनाक बसका जातली. ते उपरांत सांजे राष्ट्रपती कडेन सरकार स्थापनेचो दावो करतले खंय. राजनाथ सिंग, अमित शाह आणि जेपी नड्डा हांकां सगळ्या इश्ट पक्षां वांगडा 1-to-1 उलोवपाची आणि नव्या सरकाराच्या स्वरुपाचेर चर्चा करपाची जबाबदारी दिल्या. Sir, how was the meeting? Sir, how was the meeting? Pledging support. Sir, how was the meeting? You're part of the NDA, sir. Sir, how was the meeting? How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt, I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about Sir, portfolios? sir, anything? So what are the demands? Sir, any Right. portfolio? What about portfolios? I will talk to you after. यानफुडें सगळ्या सरकारी खात्यांक इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती केल्या. मुख्य सचिव, सचिव, महामंडळाचे अध्यक्ष, सरकारी संस्था आणि खात्यांच्या प्रमुखांक 20 ते 30 लाख रुपया मेरेन इलेक्ट्रिक गाडी घेवपाक मेळटली. तशेंच कार्यालयाच्या वापरा खातीर 15 लाखां मेरेनची 4 चाकी जाल्यार 2 लाखां मेरेनची दुचाकी घेवपाक मेळटली. ह्यान फुडें खंयच्याच सरकारी खात्याक पेट्रोल वा डिझेलाचेर चलपी दुचाकी वा 4 चाकी घेवपाक मेळची ना. ह्यान फुडें सगळ्यो गाडयो ज्यो आसतल्यो त्यो EVs घेवच्यो पडटल्यो, म्हणजे इलेक्ट्रीक व्हेकल्सच घेवच्यो पडटल्यो. फायनान्स डिपार्टमेंटान हे विशींचो ऑफिशियल मेमोरंडम जारी केला. आतां खंयच्या खंयच्या खात्यांक ह्यो गाडयो घेवपाक मेळटल्यो त्यो आमी जाणून घेवया. तर चीफ सेक्रेटरी, चेअरपर्सन ऑफ गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडी ज्यो आसात तांकां 30 लाखां मेरेन ज्यो EVs आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो. त्यान फुडें ज्यो आसात सेक्रेटरीज टू गव्हर्मेंट वायस चेअरपर्सन, गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडीज आसात तांकां 25 लाखां मेरेन ज्यो कारी आसात इलेक्ट्रीक त्यो घेवपाक मेळटल्यो. ताच्यान फुडें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स, गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडीज ज्यो आसात तांकां 20 लाखां मेरेन ज्यो कारी आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो. आनी चवथीची कॅटेगरी आसात त्यो ऑफिशियल युजा खातीर, म्हणजे रोजच्या वापरा खातीर ज्यो गाडयो आसात त्यो 15 लाखां मेरेनच्यो कारी आनी 2 लाखां मेरेनच्यो दुचाकी आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो. अशे तरेची सक्ती केल्ली आसा. ह्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान ज्यो पर्यटक गाडयो आसात, ज्यो दुचाकी म्हणा किंवा 4 चाकी आसा त्यो इलेक्ट्रीक घेवपाची सक्ती केल्ली. आनी ते उपरांत आतां सरकारी वाहनां जी आसात ह्यान फुडें जी आसात ती सगळीं वाहनां इलेक्ट्रीकच घेवपाक मेळटली. पेट्रोल वा डिझेलाचेर चलपी गाडयो घेवपाक मेळच्यो ना अशी तरेची सक्ती केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव सुशांत गावस. नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो राजिनामो स्विकारलो. तशेंच मंत्रिमंडळ बरखास्त करपाची शिफारस केली. मंत्रिमंडळाची निमणी बसका सकाळी 11:30 वरांचेर जाली.
दक्षिण गोंयच्या 9 मतदारसंघात काँग्रेसीक बरी मतां मेळ्ळी. उत्तर गोंयांतूय काँग्रेसीचें अस्तित्व कायम आसा. 2027चे विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन 30 सिटां जिखपाचें लक्ष दवरलां, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी सांगता. जाल्यार विजयाच्या कोतान भाजपा आतां पार्टी विथ डिफरन्स न्ही जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या खंय. भाजपाच्या लोकांनीच तांकां न्हयकारल्याचें विजय सांगता. The win in South Goa and the J national results are, it is a beef-eating reply and it is showing that the BJP basically is fading. जे म्हाका दिसता 27 अबकी बार 30 पार. This is the agenda of the India Alliance. आणि जे the lesson the BJP should also learn was 400 par was basically pocket full. आम्ही काँग्रेसी बरोबर अलायन्स पार्टनर जाल्ले इलेक्शनाचे पयलीं. वाय? बिकॉज हो जो मॉडेल ताणें हाडला, दीस पार्टी इज नो लॉंगर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स, इट इज नाव अ डिफरंट पार्टी. म्हणून तांच्याच लोकांनी पसून तांच्या अगेन्स्ट मत मारिल्लें हांव. हें ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. कोयराचो योग्य प्रकारे विलेवाट लावपी पंचायतीक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले. तशेंच एसटीबी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतीक आनी उद्देगीक वेंचणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस. ते निमतान पणजे यशजीत खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीत पर्यावरण राखपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वेंचणुकेक ग्रीन सर्टिफिकेट आनी अतिरिक्त निधी दिली. तशेंच फुडें कोयराचो योग्य तरेन विल्हेवाट लावपी पंचायतींक दर वर्सा एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. हो कार्यक्रम आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची संकल्पना म्हाजी आशिल्ली. आमी 2 दिसां पयलीं म्हणजे 3 तारखे दीस खरें म्हटल्यार बसून आमी ठरयलें की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाक सुरवात करुया. तर ग्रीन सर्टिफिकेशन कोणाक दिवपाचें? ग्रीन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन लोकल बॉडीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक दिवपाचें, जे खरोखरूच ग्रीन हातूंत काम करता आनी आमचें गोंय एक ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान आतां वावुरता आनी फुडेंय वावुरतले. तांच्या खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. पद्दतीन